मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. शिक्षण, पंचायत तशेंच हेर खात्यांच्या सहकार्याक लागून गोंय उल्हास येवजणे खाला 100% जाला साक्षर. टीबी मुक्त गोंय करपाचो सरकाराचे फुडले लक्ष. गोंय घटकराज दिसाच्या कार्यावळीत सांगले मुख्यमंत्र्यान. बिरोंड्या गडेकर भाटलेवाडो पेडण्या वाठारांतल्या मुळाव्या शाळेचे दुरुस्तीचे काम पीडब्ल्यूडीन केले पावसात. पुराय इश्कोलाचे छप्पर उक्ते करून सोडिल्ल्यान इश्कोला भितरली सगळी पुस्तकां, फायली, बाकांचे जाले बरेच लुकसाण. सरकारान गोंयच्या कॅनलांनी, खणपिटांनी, घसघशे, तळ्यांनी न्हावपाक हाडल्या बंदी. तरी लाटंबारशे खणपिटांत लोकांची न्हावपाक पडटा गिट्टी. ह्या पिटांत तरणाट्याक बुडून मरण आयिल्ल्यान लोकांनी उक्तायला हुस्को. त्यांना अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय म्हणटा. आम्ही समाजातल्या शेवटच्या लोकां खातीर काम करता. अंत्योदय जेन्ना शक्य आसा म्हणजे शेवटच्या मनशा पर्यंत आमी जेन्ना पावता तेन्नाच आमकां ग्रामोदय करप शक्य जाता. म्हणजे त्या ग्रामाचो विकास करप, गांवचो विकास करप शक्य जाता. जाल्यारूच सगळ्यांचो विकास जातलो. आणि त्याच्या खातीर ॲडमिनिस्ट्रेशनान टायम टू टायम वेगवेगळे रिफॉर्म्स हाडचे पडटा, वेगवेगळे बदल हाडचे पडटा. आणि ते बदल म्हणजे ते कायद्यात आसतले, नवीन कायदे आसतले, आसा त्या कायद्यांच्यो त्रुटी आसतल्यो त्यो काडून नवीन. कारण इट इज कंटिन्यू नवीन रिफॉर्म जो पर्यंत हाडिना तो पर्यंत इट इज पॉसिबल ना. पहिलेच फावटी फाटल्या 6 वर्साच्या टेन्युअरांत हांव आणि माझ्या बरोबरचे सगळे माझे कॅबिनेट कलिग्स तांच्यांनी आपल्या डिपार्टमेंटांनी, इट इज नॉट ओनली द मी बट कॅबिनेट आपल्या सगळ्या मंत्र्यांनी बी आपल्या डिपार्टमेंटात जे रिफॉर्म्स हाडल्या, लोक उपयोगी रिफॉर्म्स हाडल्या. हे रिफॉर्म्स हे पुस्तकबद्ध रित्यान आमी काढल्या जेणे करून ते लोकांच्या मुखार उरचे. सातत्यात सगळ्यांक कळचे की आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर हे आमच्या दोळ्या मुखार आसता. म्हणजे अटल सेतू आसतलो, जुवारी पूल आसतलो, आमचो मनोहर पर्रीकर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो. पण आमी रिफॉर्म केल्ले सातत्यात लोक एकदां विसरता. पण ह्या कार्यकाळात जाल्ले रिफॉर्म्स हे सुद्धा लोकांक उपयोगी येवचे, लोकां मुखार उरचे. हाच्या खातीर आमी हे हो पुस्तक हो रिलीज केला. आमी गोंयाक फाटल्या 10-12 वर्सां गोमंत विभूषण 2 वर्सांनी एकदां पुरस्कार हे गोमंत विभूषण अवॉर्ड हे दीत आसा. ह्या वर्साचो गोमंत विभूषण अवॉर्ड हे गोंयचे सुपुत्र पंडित अजित कुमार कडकडे हांकां फावो जाता. तांच्या आयच्या दिसा समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव खूब खूब अभिनंदन करता. म्हणजे गोंयचें नांव व्हड करपा खातीर तांचोय व्हडलो वांटो आसा. जरी आज ते मुंबय स्थायीक असले जाल्यार मानात सांगता हांव दिवचलकार, हांव गोंयकार हे सांगपा खातीर ते केन्ना विसरना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा हांणी गोंयाक घटक राज्य दिसाची परबी भेटयल्या. गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान गोंयकारांक एकवटांत रावपाचो उलो मारलो. गोंय आज 39 वर्सां भितर सरता. म्हळ्यार 1987 जाल्लें स्टेटहूड आज आमी गोवा स्टेटहूड डे म्हळ्यार घटक राज्य दीस मनयतात. ह्या दिसा खातीर हांव सगळ्या गोंयकारांक परबी दिता आनी मागता की हें फक्त सेलिब्रेशन न्ही. आमी आमचो इतिहास याद करपाची गरज आसा. आमी 450 वर्सां पुर्तुगेजाच्या अंडर उरले. 1961 आमी लिबरेट जाले. आमचो देश 1947 इंडिपेंडंट जालो. आमी 1987 घटक राज उदीत जालें ना. कोंकणी मायभास करची म्हणून एक एज्युकेशन करचें पडलें. ताजे पयलीं गोंय व्हरून महाराष्ट्रान विलीनीकरण करून सोडटाले. ते 1967 एक ऐतिहासीक जनमत कौल जालो, म्हळ्यार हिस्टॉरीक ओपिनियन पोल, तो ओन्ली रिफरंडम इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. तो लोकांनी मत मारून सरकाराक नाका आसतना गोंयची आमची अस्मिताय आमी राखली. आनी हें सगळें जें कितें आमी लढो उबारलेलो तो आज धुक्यान आसा. आज गोंय तें गोंय उरूंक ना. गोंयचो पर्यावरण काबार जालो. गोंयाक गोंयकाराक व्हॅल्यू ना. म्हणटकच गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण राखपा खातीर एक नवो कॉल फॉर एक्शन आमी एक संकल्प करपाची गरज आसा. नवे भशेन आमी एक लढो उबारपाची गरज आसा. ही जागृताय जावपाक जाय. आनी आयच्या दिसा आमी गोंय फ्युचर रेडी करपा खातीर आनी टू मेक गोवा गोवा अगेन आमी सगळ्यांनी एकवटान हो नवो संकल्प करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. बिरोंड्या गडेकर भाटलेवाडो पेडण्या वाठारांतल्या मुळाव्या शाळेचे दुरुस्तीचे काम पीडब्ल्यूडीन पावसांत सुरू केले खरे,
पूण पुराय इश्कोलाचे छप्पर उक्ते करून सोडिल्ल्यान इश्कोला भितर आशिल्ली सगळीं पुस्तकां, फायली, बांक, मेज आनी हेर सामानाचे बरेच लुकसाण जाल्ल्यान लोकांनी खंत उक्तायल्या. पळयात. पावसात जाल्ली नियोजन शुन्य कामां नेटार उक्ताडार येत आसा. गोंयचो दर्जो भारतांतले एक साक्षर राज्य म्हण आसा. तरी पेडणे ते काणकोण मेरेनच्यो मुळाव्या शाळेंची चड करून अवतिकाय जाल्ली पळोवपाक मेळटा. पेडण्या बिरोंड्या गडेकर बाटलेवाडो वाठारांतले शाळेच्या दुरुस्तीचें काम संबंदीत यंत्रणेन हातांत घेतले खरे, पूण पुराय शाळा उक्ती करून दवरिल्ल्यान शाळेक वॉल्साण आयल्या. तशेंच इश्कोलांतल्यो वस्तूय भिजला. आतां थोड्याच दिसांनी शाळा सुरू जातल्यो. भुरग्यांनी आपलो जीव मुठीत घेवन ह्या वॉल्साणेन कशें बसप? थळाव्यांक प्रस्न सतायता. पळयात पणजे बाळी उपरांत आतां गोवा 365 कॅमेरो दाखयता पेडणेच्या शाळेची अवतिकाय. आयज सरकारी ज्यो शाळा आसा ह्या सगळ्या शाळांमध्ये लोक वचचे तेंच्या खातीर बरे ॲडमिनिस्ट्रेशन, बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवचे ह्या साठी सरकार सदोदित प्रयत्न करता. पण खंय तरी अशें दिसता की सरकारचीच आमचो जो मुख्यमंत्री आहा तेचेच हे एज्युकेशन डिपार्टमेंट तेचेच खाते, पण तेचीच दुसरे खाते PWD आसा किंवा इतर जी खाती आसा ह्या PWD खात्या अंडर हे जर टेंडर काढलेले आसात तर त्याच्याच खात्याक खबर ना काय की ही आता 4 तारखे फुडल्या स्कूल चालू जाला, फुडल्या 4-5 दिसांनी भुरगीं हैसर खंय येवन बसतली हेची शहानिशा न करता जर कॉन्ट्रॅक्टरान जर उगडून जर घातले जाल्यार आता हे कशें म्हणून भुरग्यांनी हांगासर सर्वायव करप. आणि अशे गोष्टी घडल्यामुळे शाळेतली भुरगीं कमी जातात आणि मागीर कमी भुरगीं जाली म्हणून परत गव्हर्नमेंट म्हणटा गव्हर्नमेंट स्कुलान लोक भुरग्यांका घालिना. पण विषय हे जर अशें जर परिस्थिती जर आसली जाल्यार लोकांक भुरगीं कशी ह्या स्कुलान घालतली. आतां सुद्दां इमिजिएट जर समजा हे छप्पर सुद्दां जरी घातले जायत तर ह्या स्कुलान जी वोल येयला पळय, जे उदक पडून पडून जी वोल येयला ही वोल म्हाका दिसता 4 म्हयने ह्या पावसान तरी वोल सुद्दां जावची ना. आणि अशा परिस्थितीन ह्या वोलीन भुरग्यांका पालकांनी कशें काय बसोवपाचे हो सुद्दां एक मोठो प्रश्नचिन्ह आसा. त्या बरोबर आता हे एक तेंच्यांनी टेंडर काढला अशें दिसता आमकां खंयचे वोली छप्पर घालपाचे. पण इलेक्ट्रिसिटी जे हे आसा लायन जे आसा तेंचे टोटल डॅमेज जाल्लेली आसा. हे बेंच आहा ते टोटल फुगल्या. हे सगळे डॉक्युमेंट आहा ते फाल्यां कोण तरी मागपाक जर माजी विद्यार्थी आयलो बोनाफाईड सर्टिफिकेट किंवा इतर सर्टिफिकेट ते सुद्दां मेळपाक मुश्कील आसा. ताका ह्या गव्हर्नमेंटान मुख्यमंत्र्यान आपल्या तेचीच जी 2 खाती आसा PWD आणि एज्युकेशन डिपार्टमेंट हेंचो दोगांचो समन्वय करून लवकरात लवकर ही शाळा दुरुस्त करपाचे जे टेंडर केल्ले आहा ते कॉन्ट्रॅक्टरा कडसून करून घेवचे अशी आमची मिशन फॉर लोकल तर्फे मागणी आसा. आयज आमी बिरोणे गडेकर वाड्याचे प्राथमीक शाळेन येयलो. कितले दीस जाले 8-10 दीस पावस पडटा, पण ह्या पावसामुळे कितें हालत जाल्या ह्या स्कुलाची हे दिसता. आयज ज्या जाग्याचेर आमी आसात थंयसर कितलीशींच भुरगीं शिक्षण घेवन वयर सरली आसतली. म्हाज्या अंदाजान बरे चांगले जॉब करता आसतले, कितें आसतलें आनी येणारी भुरगीं हयसर शिकतली. खरें म्हणजे सरकाराचें कौतुक करूंक जाय की सरकारान कितें बरें कार्य केल्लें की बिल्डिंगेचे कामां करून घेवची, नवीन तेचे म्हणजे रुफींग बी करून बरें हे आसलेलें. पण हे कॉन्ट्रॅक्टरान हे करच्या पयलीं विचार करूंक जाय आसले की हे वस्तू सेपरेटली एका रुमान काडून दवरूंक जाय आसलेले. म्हणजे कित्याक हे डॉक्युमेंट्स जे आसात फाल्यां ही लिव्हिंग सर्टिफिकेट भुरग्यांक दिवपाक जाय आनी कितें आसा ही सगळी भिजलेली आतां पिड्ड्यार जाल्या आनी हेचेर लक्ष ना. वायट दिसता कित्याक इतलो पावस पडून सुद्दां हेचेर लक्ष ना. ह्या डिपार्टमेंटान हे लक्ष कित्याक दवरूंक ना. आनी म्हाका इतलें म्हणजे फाल्यां जर एक बोनाफाईड सर्टिफिकेट एका भुरग्याक दिवची जर गरज आसा जाल्यार कशें दितले हे स्कूल. ह्या भुरग्यांचे भवितव्य आमी पिड्ड्यार करिना काय. हे खरें म्हणजे जबाबदार कोण आसा. ह्या कॉन्ट्रॅक्टराची ड्युटी नसलेली हे डॉक्युमेंट सगळे व्यवस्थित दवरचे म्हणून. कित्याक लिव्हिंग सर्टिफिकेट जे बोनाफाईड कितें लागतले हे काय आता परत ते कसे रिव्ह्यू करतले, कसे काडटले.
ची मोठी मिस्टेक केली आहे. म्हाका दिसता ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर खरें म्हणजे कितें तरी इमिजिएटली एक्शन घेवपाची गरज आसा. आणि आयज इतलो पावस पडटा पण प्रिकॉशनूय घेतलेली ना फुडें. कित्याक आमदार तर न्हिदलाच. आता ही पेडण्याच्या ठिकाणी इतली ही शाळा असून ह्या आमदाराकय खबर नाही इतले डॅमेजीस झाले, इतले असे लॉसेस झालेले असतात म्हणून. ताणें तरी कितें एक्शन घेतलें हे पेडणेकरच्या आमदारान? आमच्या पेडण्याच्या आमदारान हेचेर कितें एक्शन घेतलें? यांनी सरकारान एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हेचेर इमिजिएटली एक्शन घेवची आणि हे जो पत्रव्यवहार जो आसा भुरग्यांचे जे फ्युचर आसा ते सांबाळून दवरचे इमिजिएटली. कित्याक इतल्या पावसान अशें अक्षरशः भिजता, हे खूप वायट परिस्थिती आसा. आणि म्हाका खात्री आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंट जाता तितले बेगीन हेचेर एक्शन घेवन हे ताबडतोब म्हणजे व्यवस्थित दवरतले अशें. गोवा 365 खातीर संदीप कामलकर, समृता खणगांवकर आणि भक्तीपै बाळगी. घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव आपल्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रस्त्याची परिस्थिती धोक्याची आशिल्ल्यान वास्को बस ऑपरेटरांनी NHAI कंत्राटदाराचेर टिका केल्या. ह्या रस्त्याक लागून अपघात जातात आनी लोक ड्रायव्हरांचेर घालतात. आयकात बस ऑपरेटरांक. NHAIच्या कंत्राटदारा खाला सुरू आशिल्ल्या उड्डाण पूल बांदकामाक लागून वास्कोच्या बस चालकांक रस्त्यांची धोक्याची स्थिती विशीं खर हुस्को जाला. रस्त्यांची देखरेख उणी आशिल्ल्यान आनी जायत्या फोंडकुलांनी भरिल्ल्यान प्रवासी बसींक ते खूब धोक्याचे थारता असो तांणी दावो केला. कितलेशेच फावटी विनवणी करूनय रस्ते सारके करपा खातीर कसलीच कारवाय जावंक ना अशें ऑपरेटरांचें म्हणणें आसा. प्रवासी वाहन चालकांक दोश दितात पूण खरी समस्या म्हळ्यार रस्त्याची इबाडपी परिस्थिती अशें ताणें सांगलें. ते अधिकाऱ्यांक ताकतिकेन कारवाय करपाचें आवाहन करतात आनी प्रवाशांची सुरक्षा निश्चित करपा खातीर आनी अपूर्ण उड्डाण पूल प्रकल्पाक लागून येवपी अडचणी पयस करपा खातीर ताकतिकेन दुरुस्ती करपाची मागणी केल्या. फाटल्याच्यानी थंय बस एक पडलेली आसली. ते तुमी लोकांनी म्हणलें की ड्रायव्हर पिल्लो. बरोबर हा ड्रायव्हर पिल्लो पूण कित्याक सेकंड ऑप्शन कितें जालें? ड्रायव्हर पिल्लो ते बरोबर जालें कशें ते एक्चुली रस्त्याक लागून. तुम्ही पळोवंक शकता रस्ते आमी येवन हांगा वास्कोसून येवन आतां ड्रायव्हर सगळे आमचे ओनर आसा आमचो ड्रायव्हर आसा. तुम्ही पळोवंक शकता सकाळीच त्या ड्रायव्हर आमचे पात्रांवाची गाडी पलटी जावपाची सकाळी. आतां हे कोण करतलो? हे सगळें गोवोरमेंटान करपाचें ना. आमी गोवोरमेंटा कडेन मागता की कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला तेणी तरी करून घेवचें बेगीन. सकाळी फुडें फोन येयलो, हांव एक बशीचो ओनर, म्हाजी बस वास्को टू मडगांव चलता. म्हाका ड्रायव्हरान सकाळी फुडें फोन मारलो की आमची बस मातशी फोंडकुलां पडोन अशी वांकडी जाली. लोक सगळीं भिवून जेवण सगळीं धांवली म्हणून. कित्याक एक सायडीन टायर म्हणपाक लागलो हें केलें उखलेलें आनी एक सायडीन सामकी बॅलन्स जाली म्हणपाक लागलो. सगळें रस्त्या लागून मला सगळें जाता हें. अशें अशें तेन्ना म्हाका हांव फोन करतलें हांव बेगीन धांवट येयलो. पयलीं हांगा रस्तो पळयल्यार सामको मोठे मोठे फोंडकूल पडल्यात. हे एक्सिडेंट जावप म्हणल्यार ते कित्या लागून जावप? हे सगळे हे रस्त्या लागून एक्सिडेंट जावप. सुबह गाड़ी तो फुल रहते. सुबह एक आगे गाड़ी नहीं था बल्कि गाड़ी लोड हुआ. आज लोड हुआ ऐसा इधर गाड़ी बैलेंसिंग हुआ. खड़ा था आगे से एक बड़ा गाड़ी था. मैं रुका वहाँ पे उसको जाने दिया. पहले स्लो आया इधर आगे अनबैलेंस हुआ. ऐसे उतर के चलते गया उधर के चल गया. जो औरत लोग बोला इतना कर पड़ते बोला तुम लोग ही ले आया. हम लोग नहीं मानता बोलता फिर भी आते हैं. हाँ चलता गाड़ी ओवरलोड स्पीड नहीं बोल रहा. आगे गया उधर से लेके हम लोग गया. अभी इतना खड्डा होता है किसका जिम्मेदारी है? ब्रिज का काम चालू हुआ ना जब से बहुत तकलीफ होने लगा हमको. अभी 15 दिन पहले एक बस भी पलटी हुआ जिधर खड्डा पड़ा था. ओवर आणि सकल असा आहे रस्तो सारखी बॅलन्सिंग. ते पळय ते माती वयर जाला हे सकल जाला आणि बस कितें जाता सामकी बेंड जाताली. सारकी बेंड जाल्यार ड्रायव्हर बॅलन्स जायना. मागीर कितें जाता मातशी पॅसेंजर रावता न्हू सकाळी कामां वचपाचें. बॅलन्स जाल्यार कितें जाता मागीर अशें जाल्यार मुगो सगळे भिये येता. आतां ड्रायव्हर भियेताले तर रस्तो सारकी ना. तो सारके ते कशें आसा लेवल हाका बी लेवल जावपा जाय शेप. तेच प्रॉब्लेम आसा आनी कांय ना हिंगा. कितें मातशी मिस्टेक जाल्यार मागीर ड्रायव्हराचें नांव सगळे बसीकार तशी आसा आणि तो चलयना सारकी. कशें चलयता तशी चलयता म्हणजे पडचे कोणाक दिश्टी पडना. ओके वास्को तू रूट सारको रस्त्याचे आणि मदीं मदीं बी थिंगाय बी आसा न्हू विशाला कडेन विशाल मार्ट थिंगाय बी आसा. ते चलता मागीर हे पळय सारको बेंड जाता. हिंगा येवपा लागल्यार आमकांय पिरंग आसता. रस्तो म्हणल्यार वास्को टू वेर्ना पर्यंत फक्त रस्ते पिड्यार जाल्ले आसा आनी वयता ते खड्डे 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 खड्डे. फाटीं सावन एक 20 जाण मेले पळय गाडी पलटी जावन. ते आमचे ड्रायव्हराची आमची बशीची चूक न्हू. फक्त चूक कोणाची चूक रोडाची. कित्याक गोवोरमेंट
जे कोणा पळय दिता पळय कॉन्ट्रॅक्ट रोड करपाक तितून अर्दो डांबर आसता आनी आमची ती ट्रक जावं बस जावं ती ऑयल सोडटा पळय काळी ऑयल जळयली ऑयल ते डांबरान ती ऑयल मिक्स आसता त्या खातीर ती ऑयल आनी डांबर मिक्स जावन ती ऑयल डांबराची डांबर वयर सरता खडी वयर सरता खडी वयर सरून ते खड्डे वाडटा म्हाजें म्हणटा कितें CM सरा कडेन तुजे कोणाक कॉन्टॅक्ट दिता पळय न्हू तर बरो मनीस पळोवन कॉन्टॅक्ट दिवचे आनी तेजेर एग्रीमेंट करून तेजेर कितें तरी लावचें कितें तरी आतां बॅन कितें मेन म्हणल्यार हांव म्हणटा ते डांबराचे रस्ते करचे परस तुमी शिमेटाचे रस्ते करात 10 वर्सां शिमेटाचे रस्ते कांय वचना म्हाजें म्हणणें तें आनी मेन प्रत्येक फावटी गाडी खंय कितें लागली गाडी पलटी जाली कोणाची चूक ड्रायव्हराची चूक बशीकाराची चूक अरे आमची वाली चूक सांग पळय तुमचे रस्ते सारके ना पयलू हां स्वच्छ भारत म्हणटा कितें जाला तर कितें जाला गोवा 365 खातीर हिनू महाले गौतमी गांवकर आनी भक्तीपय बाळगी. कांय दिसा पयलीं बाउन्सराक मरण आयिल्ल्यान आनी हेर कांय जाणांक दुखापत जाल्ल्यान पणजेंतल्या कसिनोंची परतून वाद सुरू आसा. बाउन्सराच्या मरणाक एकलो जापसालदार आशिल्लो. राज्यांत कसिनो सुरू जाले उपरांत पणजेंतल्या लोकांक अणभवपाक लागिल्ले चिंतेत हे घडणुकेची भर पडटा. मजेची गजाल म्हटल्यार कसिनो पणजे खातीर अर्थीक नदरेन म्हत्वाचे आसात आनी ताचे भोंवतणी एक पुराय इकोसिस्टम बांदल्या. हातूंत कसिनो भायर जुगारांतल्यान फुटून वचप्यांक पयशे दिवपाक तयार आशिल्ले लोक थंय आस्पाव आसा. I'm talking on the law and order situation on Goa for the last more than 2 months now. And the last night's incident, जे कितें घडलां काल कसिनोन, एकलो पळय नांव हांव तेजें नोको पूण हैदराबादाचो एक कसिनो कस्टमर आसलो. तेजे कितें तरी केस्तांवां जाली कसिनोन भितर. केस्तांवां जाले उपरांत तेका 3-4 सिक्युरिटी गार्ड्जान आडायला आनी मागीर त्या सिक्युरिटी गार्ड्जाक तेणें अहो मारला की एक सिक्युरिटी गार्ड तितून मेलो. एकलो तकलेर मार पडोन तो आजुनी घायल आहा हॉस्पिटलान आहा अँड तोय ही इज ऑल्सो व्हेरी सिरियस. आनीक 2 जाण इंजर्ड आहा म्हणजे 4 जाणांक ह्या मनशान मारलो आनी थिंगसरल्यान तो पावले उपरांत तो पावला एअरपोर्टाचेर आनी थिंगा एअरपोर्टाचेर फायनली पुलिशेन ताका दवरला आनी थिंगाय ते आमचे पुलिशेन ताका दवरूंक ना. CRPF पळय पुलीस सिक्युरिटी आसता पळय एअरपोर्ट सिक्युरिटीन ताका दवरला. काल पणजे कांपालाचेर एकटो कजिनो जे चलयतात बट सेक्युरिटी जो आसा तो मध्य प्रदेश आसा. काल तेजो खून जालो काल आनी कोणाक तोंड जाल्यार मर्डर जाली आनी भितरसून काल 3:30 गजाल ती ते आयज आमी पळयता पणजे जे मांडेव रिवराचे कुशीक जो कजिनो चलतात तेतूनसून भायले लोक हांगा गोंया एज अ ट्युरिजम प्लेस हे नात्यान ते खेळपाक येतात पयशांनी खेळपाक येतात जुगार करतली. आमी सरकाराक डेली सांगता हे पयशाक लागून भानगडी खूब जातात आनी कदाचित तेणी जो काल जे सेक्युरिटी जो मारलेलो आहा तो सेक्युरिटी म्हणटा तो मध्य प्रदेशाचो आनी भितर एकटो गोंयकाराचो तो भितर एकटो मेलो. तो हैदराबादचो मनीस जो आहा कोण तो ताका पुलिसांनी अरेस्ट केलो. पूण आतां गोंयांत कितें जालां न्हू हे डेली हो प्रमोद सावंत सांगता खून मारी चोरी हे डेली जाता. अशें दिसता की प्रमोद सावंताच्या सरकाराक दिसाक एक बळी जाय. गोंयच्या उरिल्ल्या वाठारांनी जमीन कसिनो उरतले जाल्यार बोट कसिनो पणजेंतल्यान भायर सरतले हे आव्हानात्मक दिसले तरी जुगारा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या व्हड प्रमाणात पयशे आनी अशे संपत्ती वांगडा येवपी सत्तेक लागून कसिनो आनी तांचे वेवस्थापनाचो म्हत्वाचो प्रभाव आसा हे मतींत घेवन आमकां खबर आसा ते कायद्याची अंमलबजावणी. म्हणटकच गोंया खातीर कसिनो खऱ्या अर्थान गरजेचे ह्या विशयाचेर कांय मतां आयकूंक मेळटात. Casinos in Panjim and the casinos in Goa are the most pathetic and most atrocious thing that has happened to the state of Goa. The law and order situation in Goa is disgusting and one of the main reasons is the casinos. The casinos bring in these kind of people. Ohlo lok goya yeta faqat casino waspak. Ohlo lok poy ahat. The casino attracts the kind of people which are these criminals, these gundas and all the people who have got black money to spend, who have got illegal money to spend are attracted into Goa. आमच्या गोंयान ohले लोकांक आमकां वेलकम करपाची कांयच गरज ना. हे कसिनोज बंद जावंक जाय आनी लॉ अँड ऑर्डर सामकें जावंक जाय. दुसरें म्हणल्यार पुलिसाचेर देर आर पुलिसमॅन, नॉट ऑल पुलिसमॅन बट देर आर पुलिसमॅन हू आर टेकिंग हफ्तास फ्रॉम दीज कसिनोज अँड दॅट इज वाय दीज इन्सिडेंट्स डोंट कम टू लाईट. Some media people also they get paid by the casinos. They are taking money for advertisements and that's why these incidents don't come to the light. So some media is to be blamed, some
policemen are to be blamed, and who is suffering are the Goan people suffering. The law and order is a mess in Goa because of them, and we have to suffer. Outside the casino, the parking is a mess. There are ladies getting drunk and fighting with each other. There are men who are getting drunk and fighting with each other. These casinos have brought so much of unwanted nonsense to Goa, and the revenue to the state is also minimal. As we saw in the assembly LAQs, 380 or 390 crores is owed by the casinos to the state of Goa, and nobody seems to be bothered about getting that money. Sogल्यांक त्यांचे हप्ते पावता, पॉलिटिशियनाक सगळ्यान व्हडले हप्ते पॉलिटिशियनाक, तेज्या उपरांत पुलिसांक आनी मागीर मिडियाक. आनी सफर जाता कोण? आमचे गोंयकार. कित्याक आमचे गोंयन ट्रेजरीन कांय पयशे ना, गोंयच्या रस्त्यांचेर झगडी जाता, गोंयचे पळय सिक्युरिटी गार्ड थिंगा कामाक लागले वा भायले सिक्युरिटी गार्ड लागले ते मरोन वयता, पूण कोणाक कांय पडलेलें ना. It's time that the Goan government comes clean on these casinos, and these casinos are moved out of Panjim and of Goa completely. आमी आयज पळयलेलें आसा की एवरी पावस गार्बेज पळय जाता, स्पेशली नेरूल बीच, कोको बीच आनी करंजले बीच. लास्ट इयर वी हॅव सीन ऑलमोस्ट 2 to 3 meters हायटीन गार्बेज सगळे बिचीर जाल्ले. आतां हें कित्याक जाता? हे पळय कसिनो बोट्यो पळय आहा, एक तेंची सोयज डिस्पोजल पळय आहा ती सारकी जायना. हांवें खूद म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलेलें आसा की जे वेस्ट पळय आहा तो डायरेक्ट उदकान वयता, and they are supposed to transport that waste from a tanker and bring it offshore. आतां हे वेस्ट पळय आहा तो डायरेक्ट वयता, कित्याक आमी पळयलेलें आसा की फिशींग जेन्ना फिशरमॅन करता वास सगळ्याक जाता. आतां कजिनो प्राय तुवें पयलीं फेरीबोट जेन्ना तूं घेता ती एरिया तुवें पयली सकयल पयली जाल्यार ती एरिया काडी आसा, आनी वेन यू गो बेती सायड तूं तिगे सकयल जेन्ना पयली जाल्यार ती एरिया क्लीन आहा. वाय देर इज सो मच डिफरन्सीस? कित्याक हेजेर क्लियर सीट जाता की हे कजिनो पळय आहा हो स्वेज गार्बेज पळय आहा ते दर्यान उडयता, आनी हेका लागून जे स्पॉनिंग पिरियड स्पेशली ड्युरींग मॉन्सून सिजन ती इफेक्ट जाता. सो हेजेर सरकारान एक क्लियर कट गायडलायन्स हाडपाक जाय आनी स्ट्रिक्ट फायन आसपाक जाय. इफ दे सी एनी वन डंपिंग गार्बेज ऑर स्वेज इनटू द रिवर, देर बोर्ड शुड बी इमिजिएटली सस्पेंडेड. सो आमी मागता सरकाराक की हे जे पळय चलता इलिगेलिटीज आमचे मांडोवी रिवरान हे दखल घेवपाक जाय आनी कायद्या भितर कितें आहा तें करचें म्हणून सरकाराक विनंती करता. गोवा 365 खातीर डायरन रॉड्रिगीस आनी मुझेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकारान गोंयच्या कॅनलांनी खणपिटांनी घसघशे तशेंच तळ्यांनी न्हांवपाक बंदी हाडल्या. लाटंबारशे खणपिटांत लोक न्हांवपाक येतात, थळाव्यांक हुस्को पडला, तांकां सांगल्यार शापोला मारतात खंय. आतां हांकां आडावप तरी कशें? थळाव्यांक प्रश्न पडला. गोंयांत बुडून मरपाच्यो घडणुको वाडल्या. गोंय सरकारान गोंयच्या अधिकार क्षेत्रांतले घसघशे, न्हंयो, तळी, चिऱ्याखणी आनी हेर उदका सुवातांनी न्हांवपाचेर बंदी घालून लेगीत पळयले, तरी लोक आपल्याक जाय तेंच करपाक लागला, जाका लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा. फाटल्या वर्सा लाटंबारचे फातराच्या खणींत बुडून 2 जाणांक मरण आयिल्ल्यान पुलिसांची गस्ती लेगीत वाडयली, पूण कांयच फायदो जालो ना. लोक ह्या खणपिटांक भेट दितात आनी सगळीं बुरशेपणां करतात, जाका लागून सैमाची नाशाडी जाता. पळयात थळाव्यांचे गाराणे. जेन्ना हांगाले भायले लोक पर्यटन भरपूर लोक येता, ते येवपाचे बंद जावपाचे. सरकारान बोर्ड मारलेलो आहा हांगा, तो लोक पालन करपा जाय तेचे, आनी कोणी येवपाचे न्हू. हांगा घाण कचरो करता आनी गेल्या वर्सा खूब जाण बुडान अशे मेल्ले आहा. तेन्ना तेंच्यांनी खंय भायले लोक कोणूच येवपाचे ना न्हांवपाक. तेन्ना आमी खूब लोकांक सांगान बगले, कोण आयकाना, कोण आमचें आयकाना, ते परतून सांगता हे सांगता. तेन्ना मातशें सरकारान लक्ष बी हेचेर घालपाचो, मदीं मदीं रावंड मारपाचो पुलिसांनी आनी येवपाचें. न्हय गांवांक कितें त्रास जाता? आनी गांवांक त्रास खूब म्हणजे कित्याक नाका ते आनी नागडे उडयन येता, गाडयो फास्ट चलयता, टायट जावन येतात, सोरप येतात, काय करतात, बाटल्यो हाडून उडयतात, कचरो घालतात सगळे अशें. आमी स्टोन क्वारी जी म्हणजे ओपन स्टोन क्वारी जी आसा त्या जाग्यार आमी आसा. आमी खूब फावटी विनंती केल्ली सोशल मिडियाच्या माध्यमांतसून की ही स्टोन क्वारी जे भायले लोक जे न्हांवपाक येता ते बंद करचे, कित्याक तर हांगा खुबशे भुरगे बुडोवन मेल्ले आसा आनी यंग एजीचे भुरगे बुडोवन मरता. तेन्ना आमकां ह्या वाड्या वयले रहिवासी आनी ह्या गांवचो पंच म्हणून आमकां मातशें खंय तरी वायट दिसता. हांव सरकारा कडेन विनंती करता की सरकारान बेगोबेग हेचेर उपाय योजना कितें तरी करची आनी तशेंच न्हांवपाक येता आसतना ते सोरो बियेरी घेवन येता आनी कचरो हांगा उडोवन वयता. हेच उदक आमकां सकयल लोकांक शेताक वयता किंवा ते लोक सकयल कपडे उमळटात त्या हेका वयता.
तर ही घाण सगळी सकयल आमच्या लोकांक त्रास जाता, गांवांतल्या लोकांक त्रास जाता. सो हांव सरकारा कडेन विनंती करता की बेगोबेग हेचेर कितें तरी उपाय योजना करची आनी हांगा जे पब्लीक येतात ती बंद करचे. आता येतात कोण आता सध्या? रेग्युलर लोक येता. म्हाका तर हांव आठवड्याच्यान 3-4 फावटी हांगा येतात तांकां धांवडपाक. प्रत्येक टायमार काय आमी येवपाक शकना आनी आमी घरा आसना. सपोज येयले सुद्दां जाल्यार ते पियोन आसता, एकटो येयलो जाल्यार ते लोक सुबेजपणां उलयता, शाणपणां सांगता. सो सरकारान आमी सरकारा कडेन विनंती केल्ली की पुलिसे कडेन विनंती केल्ली की तुमी शेनवार आयतार हांगा एस्कॉर्ट करचें म्हूण. पूण पुलीस एकदां येता, एकदां येयना. गेल्या वर्सा कितें जाल्लें हांगासर? 2 जाण गेल्या वर्सा हांगा 2 भुरगे ह्या स्पॉटाचेर एक भुरगो बुडोवन मेल्लो आनी एक स्पॉट सकयल आसा त्या स्पॉटाचेर एक भुरगो बुडोवन मेल्लो. हे 2 नोंद जाल्ले. तेज्या भायर कितलेशेच भुरगे अशे हांगा मेल्ले आसतले की ते लोक गाडयेन आपले घालता आनी घेवन वयता, हांगा कोणाक कळपाक दिना. गोवा 365 खातीर महेश कवळेकर, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी. गेल्या 2 सप्तकां सावन गोंयांत सेगीत पावस पडत आसा, तोवूय बी 20 बगर. आयज मातशी उश्णताय आसा, पूण पावसाची शक्यताय IMDन दिल्या. 3 आनी 4 जुनाक येल्लो अलर्ट दिला. 1, 2 आनी 5 जुनाक कांय अलर्ट ना, जाका लागून कसलीच शिटकावणी मेळना. पूण सतर्कताय नाशिल्ल्या दिसांनी लेगीत दर दिसा पावसाचो अदमास आसा. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस, खर वारे आनी गडगड जावं येता. गोंयभर पावस सुरूच. 3 आनी 4 जुनाक येल्लो अलर्ट, 1, 4 आनी 5 जुनाक ग्रीन अलर्ट. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासो.